balsalita Ace bagarier konasa Sampul pritmo kortolo Taso sagatam kanita Wanto deivik modaso Ace bagarier konasa Sampul pritmo kortolo Taso sagatam kanita Wanto deivik modaso Taci che divorti Irmoti sororiodo Eci katna kotlundarda Nasratna narada Mapakita tanghao Bergantuka sumia Jesu, bergantuka sumia Jesu, aradantuka sumia Jesu, aradantuka sumia Jesu, महिमा तुका sumia Jesu, स्तुति तुका sumia Jesu, जय तुका sumia Jesu, नमस्कार तुका sumia Jesu, वैभव तुका sumia Jesu. आमच्या समिया मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसां. तो जावन आसा रूप प्रतिरूप त्रिएका देवाचें. जेजूनच म्हळां जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. त्या त्रिएका देवाक आमी मान करया, ताची स्तुती महिमा आमी वाकणया. सर्गीच्या सर्पोन तुका नमन करता आराधना
स्तुती जेसू जय जय जेसू नमस्कार जेसू वाकणी जेसू हालेलुया 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 क्रिस्ता मुखांतर तुझे हसरपण तुझे मुखामळ पडोवचे बाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुझे संगता थोडो वेळ करसूंक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमची बगन आमचे सुख दुख तुझे संगता वांटून घेवंक आमची खंत बेसाराय आटे बिटे कश्ट मरादीक सू संगता तुझे मुखार समर्पण करूंक सुम्या ह्या घडये आमकां तुवें संगता हाडलाय तुका जावं अर्गा ह्या आराधना मुखांतर तुजो आदार तुझो सुशेग तू आमकां फावो कर कशें त्या मोसाच्या वाटेर निरासपणान भरलेल्या शिसांक खंतीन आसलेल्या शिसांक बाजारांनी आसलेल्या शिसांक सगळें संपदलें म्हणून एक तिरस्कार जिवीत जीवन आसलेल्या त्या शिसांक तुझ्या हजारपणान तुवें नवो बरवसो दिलोय नवी दादोसकाय दिली नवो संतोष तुवें फावो केलोय मंगळा जेसू ह्या घडये हांगासर आसा मातसो मेस्तांक तेंच तुझे हजारपण तोच तो सुशेग तेंच ते समाधान शांती संतोष फावो कर सुम्या आमच्या जिणये वाटेन आमी कश्टून आसाव निरासपणांत आसाव बेजारायन आसाव दुखीन आसाव खंतीन आसाव बारादीक वचापंदा आमी आसाव आनी ह्या घडये सुम्या ह्या पुणशताक आमी आयल्या आमची कंत बेजाराय तुजे मुखार समर्पण करच्या मुखांतर तूं जावन आसाय आमचो आदार म्हजे लागीं हांव तुमकां विशय दितलो म्हणल्या उतराचेर पातयेनी दवर हांगासर सोमे आमी आयलेले आसा आमा सोमेस्तान तुजी काकूळट दाखय तुजो मोग दाखय तुजो हुस्को दाखय ह्या आराधना मुखांतर तुजे हसरपण आमी सदांच बगूंक आनी आमच्या जिवितांत तो सुशेग तें समाधान तो संतोष आपणावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन सोमेस्त आमी बसया कीर्तनगाराची उतरां कीर्तन 66 देवाक जय जयकार कर सगळे पृथ्वीये ताच्या नावाच्या महिमेक कीर्तनागर तुझी स्तुती करूंक ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कृत्यां तुझे व्हड पदवेक लागून तुझे दुस्मान तुझे मुखार सरपडटात सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता तुका कीर्तना गायता तुझ्या मानाक कीर्तना गायता येया आणि देवाची कृत्या पळया मनशा पासत अद्भुत ताची कार्या दर्याच्या जाग्यार ताणे सुखी धरण केली पायांनी ती न्हंय उतरली ह्या पासत आमी ताचे थंय संतोषुया वडे पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता विरोधी ताचेर उपराटूंक सकनांत राष्ट्रानो आमच्या देवाची स्तुती करा ताची वागणी व्हडल्यान गाजोवन दी ताणे आमचो जीव सांबाळला आमचे पाय आडलोंक ताणे दिले नांत देवा तुवें आमची परीक्षा केली रुपे नितळ करता ते भशेन आमकां तुवें नितळ केलें पासाक सांपडोंक आमकां दिलें जड वोजी आमच्या पाठीर घाली लोकांक आमच्या माथ्यार बसोंक दिलें उज्यांतल्यान आनी उदकान आमी गेल्या पूण उपरांत तुवेंच आमकां भायर हाडून सुशेग दिलोय हांव तुका भेटयतां पुश्ट मन जातींची होम बली देवाक बेतेलेन येया आनी आयका ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें हांव वर्णितां हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो
म्हज्या जिबेन ताची स्तुती केली. म्हज्या काळजांत सर गुण्या वाचलो, सो मी केदींच म्हाका आयकतो ना. पूण ताणें म्हाका कान दिलो, म्हज्या मागण्याच्या उतरांक लक्ष दिलें. सदैव जावं देव, कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना आनी आपलो विश्वासी मोग म्हजे वयलो काडूंक ना. कीर्तनकाराची ही उतरां ह्या घडये आमी आमची करून घेवया. देवाची स्तुती करा, ताची वाखणणी करा म्हणटा कीर्तनकार. सोम्या मुखार आमी आसा, ताच्या हजरपण आमी बघून आसा आनी ह्या प्रशांत वेळार ह्या पुणशेतांत त्या सोम्याक आमी आराधन करया. ताची स्तुती वाखणणी व्हडल्यान उसारचे प्रयत्न आमी करया. ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರುಗಾಳಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರುಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 सोम्याक आमी आराधन केलें, ताची स्तुती आमी गायली आनी हो थोडो वेळ तसो सोम्याक आमी अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया. ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसाव, ताचें हजरपण आमी बघून आसाव आनी तेच जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां, जायती महिमा ताणें आमच्या जिवितांत दाखयल्या. आनी ह्या घडये थोडो वेळ सोम्या मुखार आमी मौन रावन आमचें जिवीत सोम्या मुखार उक्तें करचें प्रयत्न आमी करया. स्तुती करया, महिमा करया, कित्याक देवान आमच्या जिवितांत व्हड महत् कार्यां केल्यांत. आमची जबाब जावं दी. अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हो सोबीत संवसार तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या प्रकृती मुखांतर तुजे प्रतिरूप पळोवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमा सोमेस्तांक मनीस जावन तुवें रचयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजो सुस्वास आमच्या कुडी भितर तुवें घाल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. संस्कारा रुपी आमकां तुजी कृपा दिनी तुवें वतल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू.
ह्या संसर्गांत आमची संबळ्ळी मोगाची मनशां तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गाने गाणे ओगलाप होगला तुका तुका सोम्या जेजू येवकरिस्ता रुपी आमचे पोषण तुवें केल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू प्राजिताच्या संस्कारा मुखांतर आमकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या तुज्या मजतदाराक पवित्र आत्म्याक आमचेर तुवें धाडिल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सोम्या जेजू जिवनपणा मुखांतर नवो बरवसो आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या आमची कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सोम्या जेजू आमचे कुटुंबा जिवितांत तुवें दाखयल्ल्या सररीतीच्या कुमके खातीर अर्गाने सोम्या एकामेकाच्या संबंधांत तुवें जियोनचे भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू कुटुंबा जिविताचे आपोवणे आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू बरो पती बरी पतीन भुरग्यां बाळांचे देणे तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबादारांतय आमच्या भुरग्यां बाळांतय तुवें दाखयल्ल्या विश्वासीपणा खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू आमी सुकोवन वेताना सूख वाटेक वेताना आमकां तिदवण दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू तुज्या उतरां मुखांतर तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू निराशी जाताना नव्या उतरांनी तुवें आमकां बरवसो दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू आमी पडटाना आमकां हात धरून उखल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या आमी पिडेंत पडटाना आमकां बसयल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या आमची पिडा शिडा तुवें गुण केल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका आमी मागले उपकार आमची मागणी तुवें स्वीकार केल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू वेळा काळात सरी जावन आमच्या गरजांक तुवें पावल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू या पूर्ण शेताक येवचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यां बाळांतय तांच्या शिकपातय तांच्या फुडारातय तुवें दाखयल्ल्या सर कुमके खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू आमी हातीन धरिल्ली योजना तुवें पंथाक पावयल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या आमच्या जिवितांत संतोष दादोसकाय तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू आमी रडटाना आमी निराशी जाताना आमकां तुवें बुजवण दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू विविध रितीच्या अडचणेतावन कश्टांतावन तुवें आमकां निवारल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू आमच्या पैणांत तुवें आमकां संगात दिल्ल्या खातीर गाणे होगला तुका सोम्या जेजू वय मोगळा जेजू आमचे जिवीत तुवें दिल्ली वर्ती काणीक आनी ह्या जिवितांत जायतें बरेंपण तुवें आमकां दिलाय हो थोडो वेळ तुका आमी अर्गां दिवचें प्रयत्न केलें तुवें केल्लें बरेंपण उगडासा काडचें प्रयत्न केलें वय सोम्या आमी थोडे उपकार उगडासा काडल्या तरी जायतें बरेंपण हांगासरच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें केलां आनी आमी आज उक्त्यान मानून घेता आनी ह्या घडये आमच्या काळजांत हांव तुका अर्गां दिवंक आमी मुखार सरता हे अर्गां गीत आमी गायत आसतना ती उतरां आमची वैयक्तीक करून घेवया आनी आमच्या काळजां मनांत हांव सोम्याक आमी अर्गां दिवचे प्रयत्न करया तुका सोम्या तुझ्या काळजां तीन वाशी मोर मुझे उपकार तुझो वांग भरला ओडानंदा अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजां तीन वाशी मोर मुझे उपकार तुझो वांग भरला ओडानंदा सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजां सर्गींगान सांडून सोजराक आयलोय तुका सोम्या कुर्सार चढवर फेरी देतो
glória tuca sumia Jesus tutem tuca sumia Jesus Jesus tuca sumia Jesus tutem tuca sumia Jesus tuca sumia Jesus arana tuca sumia Jesus hallelujah 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 देवाची उतर ऐकूंक आमी एक घडी बरोबर रावया. लुकाचो वांजेल अध्याय 20:4. अशें उलयता आसतना जेजू तांचे मदें गात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळे गाबारले आनी आपण एका मेल्लें देखता गाय म्हणून चिंतांत ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूं लागलो, तुमी कित्याक गाबारल्यात? तुमच्या मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांव मुंजतो, म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोशान आनी विचमीत पावले की सांगता सत मानूंक आनी के ती दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय म्हणी खावंक आसा? तांणी ताका इंगल्यार भाजल्ले मासलेचो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो. उपरांत येसू तांकां सांगूं लागलो, येसू त्यो संगती तुमचे सांगता आसलेल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादाच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो उठोवंक आसा, ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आनी पातक्याच्या बक्षण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू कर, सर्व परजांक प्रगट करूंक जाय. देवाचें उतार हें वाकरणी तुका क्रिस्ता. समेस्त आमी बसया. मोगाच्या इश्टानो, ह्या पुणशेतांत आमी आसाव आनी सांगतास पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसाव. आनी आयची सुवार्ता आमी आयकल्ली. आमकां जेजूक भेटच्या मुखांतर बरवोश बरीत वा बरवोशाचें जिवीत जियोंक आमकां आपोवणें लाभता. हो अध्याय आराम जाता आसतना थंयसर एक गडीत आमकां आयकूंक मेळटा. लूक सुवार्तेकार ताच्या सुवार्तेंत जेजून दिश्टीक पडिल्लीं 2 गडितां आमचे मुखार दवरता. आनी त्या निमाण्या अध्यायांत, अध्याय 24 ह्या अध्यायांत ही दोनी गडितां आमकां वाचूंक मेळटात. पयलें गडीत जावन आसा एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगा शिसांक जेजून एक आजापी रितीन दिश्टीक पडचें. आनी ताचे उपरांत जेजूक भेटल्ले ते शिस पाटी उरिल्ल्या शिसांक मेळोंक येवन जे कितें तांकां भोगलें वा तांणी अनुभव केल्लें शिसां मुखार सांगता आसतना ते फाटी येले नात. आनी ह्या वेळार कितें जाता, थंयसर जेजू परत तांकां ते पंगड जावन आसतनात जेजू दिश्टीक पडटा. आनी जे कितें आयच्या सुवार्तेंत आतां आमी आयकलें तें वाचप. अशें लोक सुवार्तेकार आमकां 2 गडितां जेजू दिश्टीक पडचीं आमकां ताच्या सुवार्तेंत आमकां विवरण दिता. आनी आमकां कळीत आसा एम्माउसाचें गडीत आमी उगडा साखडयेत ते 2 जण शिस, तांची नांवां उल्लेख नात पवित्र पुस्तकांत.
आनी हे दोग शिशू जेरुसलेमांतावन इल्ले भायर आसच्या एम्माउस म्हणल्या त्या जाग्यातावन पळयन करनासता आसतना एका रितीच्या निरासपणांत दुखींत बेजारायंत ते वाट सोमकोन आसले आनी असले वाटेंत ते सोमकोन आसता आसतना अजापी रितीन जेजू तांकां भेटता आनी भेटोन तांकां कित्याक ते बेजारायंत आसात म्हणटा आसतना तांच्या त्या बावुल्ल्या मुखामळांत हांवन ते सगळे जेजूक सांगतात कितें सकट घडलें जेरुसलेमान फाटल्या 3 दिसांनी ह्या पास्क परबेक म्हणून थंयसर आयिल्ल्या लोकां मुखार जेजूक कुर्सार मारलो एक देवाची शेळी जावन ताणें आपणाकच जिवाचें समर्पण कुर्सार केल्लें आनी हे सगळें हो मिस्तेर कितें आसा हो मिस्तेर त्या शिसांक आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक तो जिरोवंक साध्य जालें ना आनी ताचे पैकी ताचे आपोस्तली आसले तांकांय जेजून ताच्या कश्टा मरणा विशांत परत परत उल्लेख केल्लो जाल्यार कितेंच तांकां समजणी नातली त्या विशांत आनी देखून जेजूच्या कश्टा मरणा विशांत वा मरणा उपरांत कितें जालें ते शिस सगळे गाबारले आमच्या मिस्त्रीक तांणी कुर्सायलो म्हणटाना आनी आमकां कांय सोडटात गी आमकांय ते कुर्सायतले आमकांय ते जिवेशी मारतले देखून आमी आतां परगट रितीन वचोंक जायना देखून गुपीत रितीन कुडा भितर बसून गी बियान म्हणले बरी थंयसर ते आसले आनी ताचे पैकी 2 जण तांच्या माय गांवाक पाठिवेच्या प्रयत्नान वाटेर सोलोन वता आसतना जिवंत जेजू अजापी रितीन तांकां भेटता आनी ह्या भेटे मुखांतर मेस्साया म्हणल्यार कोण मेस्साया म्हणल्याचो अर्थ कितें मेस्सायान ह्या संवसार कित्याक येवंक जाय पवित्र पुस्तक मेस्साया विशांत कितें उल्लेख करता हे सगळें सत परण्या सोल्ल्यातावन सुरू केल्लें प्रवादाच्या उतरांनी कितें आसा हे सगळें सत जेजू तांकां उक्त्यान सांगता आनी हे सांगलेंच निमाणें थंयसर उंडो तो मोडनो तांचे सांगाता रावून उंडो मोडटा आसतना ते शिस जेजूची वळख धरतात आनी जेजू थंयचो नापायस जालो आनी हे अनुभव केल्ले ते शिस 2 जण फाटीं धांवतात जेरुसलेमाक आनी थंयसर वचून उरल्या तांच्या सांगात्याक जेजू जिवंत जाला आनी तो आमकां भेटला म्हणलें सत तांणी सांगता आसतनाय ते शिस पातयेवंक फाटीं फुडें सरतात एका रितीचो दुबाव आनी ह्या वेळार कितें जालें थंयसर जिवंत जेजू तांकां परत ताचें दर्शन तांकां दिता आनी तो जिवंत जाला म्हणली खात्री तांचे मुखार तो दवरता लूक सुवार्तेकार हे गणित कित्याक ताच्या वांजेलांत निमाणें म्हणले बरी दवरचें प्रयत्न करता 2-3 कारणां आमी अशें समजूं येत पयलें लुकाची सुवार्ता वा लुकाच्या समुदायाक जेन्ना लोकान हो वांजेल दिल्लो त्या लोकांक नियमशास्त्रांत वा शास्त्रांनी प्रवादाच्या उतरांनी मेस्सायाचे सत कितें कळीत आसा वा बरोवन आसा ते सगळें सत जाला म्हणलें एक रुजू दिवच्या खातीर एक विटनेस दिवच्या खातीर लूक सुवार्तेकार ताच्या वांजेलांत हे गणित निमाणें तो बरयता आनी ह्या मरिफात जेजू ताणें सांगिल्ल्या बरीच जिवंत जाला म्हणलें सत तो ताच्या शिसाक वा एका रितीन ताच्या समुदायाक सांगचे प्रयत्न तो करता दुसऱ्यान उंडो मोडण्यांत वा उंडो मोडटाना थंयसर जेजू नीज हजार आसा म्हणलें सत येवकारिस्तान जेजू हजार आसा म्हणलें सत सा लोक सुवार्तेकार परत ताच्या वांजेलांत ह्या गणिता मुखांतर शिसांक वा थंयसर आसा ताच्या समुदायाक हें सत उक्त्यान रितीन तो सांगचे प्रयत्न करता आनी तिसरें जावन आसा शिसांनी चिंतल्लें आमकां आनी कोणी ना आमचो म्हणलो जेजू तो आमकां सांडून गेला आमकां एक सुरो सोडून गेला म्हणून चिंतून आसले त्या शिसांक जेजूच्या हजरपण दिवच्या मुखांतर तो सांडून वचूंक ना बगार तो इम्मॅन्युएल तो जावन आसा आमचे सांगता आसचो देव आनी हें उतार त्या हजरपणा मुखांतर वा त्या गणिता मुखांतर ताच्या समुदायाक आसा करचे वा हें सत उगडापे करचे प्रयत्न सा लोक सुवार्तेकार तांचे मुखार दवरता मोगाच्या इश्टानो जेजून ताच्या शिसांची भेट केली वा आनी एका कुशीन शीस जेजूक भेटले एक भेट
आमच्या जिवितांत कितें करूंक सकत. प्रस्तुत काळार असली भेट आमकां पळोवंक मेळची बारी अप्रूपच म्हण येत. कित्याक प्रस्तुत संवसार हाय बाय संवसार, एका कुशीन हाय म्हणटा आसतना आनी एका कुशीन बाय म्हणचो संवसार. आनी असल्या हाय बाय संवसारांत आमची भेट आमकां कितेंच एक अनुभव दिवंक शकना. पण एक नीज भेट आमी करची आमच्या मोगाच्यातय, आमच्या इश्टातय, आमच्या कुटुंब संबंधातय आमी करची ती भेट आमच्या जिवितांत एक नवो संतोष सुद्धा दसकाय दिवंक शकता. दोगा जाणां, एक मलगडी स्त्री आनी एक ल्हान भुरगो, तांच्या जिवितांत जेजूक भेट जाय म्हणून आशेव नासली गय. जेजूक भेट जाय देखून तो ल्हान भुरगो एक दीस सकाळी उठलो, ताचे ते ल्हान बॅग पाठीर घालें आनी भितर वचून तायल्ले बिस्किट्स स्नॅक्स कितें आहलें आनी एक उदकाची बोटल पुरा धरून मम्मीडे म्हणालो खंय, मम्मी हांव आज जेजूक भेटूंक वेता बाय म्हणून मम्मीक टाटा कर घरांतून भायर सरलो. हांव काकांत ओ खंय येता कोण ना म्हणून, पूण जाल्यार पता वयर एक पातये नासली, खंडीत सांजेर पाटी येतलो. आनी हो भुरगो गेलो, चलोन गेलो आनी ताच्या उपरांत एक गार्डन ताका मेळ्ळें. आकाय पुरा साण जाल्ली चलोन आनी त्या एका गार्डनांत एका कोणशार एका रुखाच्या मुळांत एक बांक आसलो. आनी बांक आसलो थंयसर वचून तो बसलो, एका कुशीन बसलो. थोड्या वेळान एक मलगडी स्त्री त्या गार्डनाक येवन पावल्ली आनी थंयसर त्याच बांकांत आनी एका कुशीन ती येवन बसली. खंय ही सगळो दीस दोगांय थंयच बसून आसली. हांच्या मदें कितेंच संभाशण उलोवणें जालें ना. एक दोन पटी तिशीनिशीन पळोवन एक बरो हांसो तांणी एकामेका पाशार केलो आनी ह्या भुरग्यान ताचें बॅग उक्तें करन ताचे लागीं आसले बिस्किट्स स्नॅक्स ताणें काडलें, इल्लें ताणें केलें, उदक पियेलो आनी लो बिस्कीट तिशीन आसल्या त्या मलगड्या स्त्रियेक दिलें खंय, तिणेंय केलो खंय. आनी उपरांत सांज जाताना ती दोगांय उठलीं, तांच्या घरा पाटी आयलीं. पाटी आयिल्ले तो वेळ त्या भुरग्यातय आवयन विचारलें खंय, सगळो दीस सुनातलोय खंय गेल्लोय, सकाळी म्हणालोय हांव जेजूक भेटूंक येता म्हणून, जेजू मेळ्ळो गी तुका. आनी तो वेळ तो भुरगो अशें म्हणालो खंय, वय हांव आज जेजूक भेटलो. जेजू एक स्त्रिये बरी आसलो, तो कांय म्हजे लागीं उलोवना, पूण म्हाका ताणें बरो हांसो दिलो. जेजूचे दांत थोडे गेल्ले, पूण जाल्यारय त्या मुखामळांत एक बो पसंदचे एक संतोष दादोसकाय त्या तोंडांत म्हाका दिसून आयली. ती स्त्री घरा गेल्ली, तिच्या पुता लागीं ती म्हणाली खंय, जेजू मस्त ल्हान, पूण त्या जेजूच्या तोंडार एक अमृक हांसो आसल्यो आनी देखून म्हाका सगळो दीस त्या जेजूतान पयस येवंकूच मन जालें ना. आनी उपरांत सांजेर जेजू बैसरन गेलो म्हणून हांव पाटी आयली. मोगाच्या इश्टानो, आज हांव आनी तुमी तेच जेजूक भेटूंक आयल्या. तेच जेजूक हांव आनी तुमी ह्या पुणशेतांत भेटूंक आयल्या. आयची ही भेट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक नवी भेट जावची गरज आसा. एक संतोषाची भेट जावची गरज आसा. एक दादोसकायेन भरलेली नीज संतोष आनी समाधान दिवची तसली भेट जावची गरज आसा. कित्याक आमी ह्या पुणशेतांत आसा ह्या घडये? आमकां काम ना म्हण न्ही, आमकां रजा आसा म्हण न्ही, आमकां आमी कितें करचें घरा बसून देखून हांगा येवया म्हणून बेश्टेक टायमपासार करूंक वेळपाड करूंक आमी हांगासर येवना मोगाच्या न्हू. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक ना एक रितीचे निराशपण, एक ना एक रितीचे दुःख, विविध रितीचे बारादीक कुरीस आमच्या जडायेर त्या खांदार आसात. नाना रितीच्या निराशपणांत, नाना रितीच्या सलवणेंत आमी जिवन आसा. हो संसार म्हणल्या ह्या शेतांत आमचे जिवीत तितलें संतोष भरीत ना. कित्याक आमी कितें आशेतांव तें आमकां मेळना, आमी कितें मागतांव तें आमकां मेळना. एका रितीचे कश्टाच्या जिवितांत, एका रितीच्या निराशपणाच्या जिवितांत आमी आसा. कशें ते
जेरुसलेमांत हांव एम्माउसाच्या वाटेन सोलून गेल्ले ते शिस त्यास्त शिसां बरी आमची तोंडां बावलेली आसात आमचे खांदे वा आमचे खांद बारादीक कुर्सापंद आसात आमच्या माथ्यांत आमच्या चिंतनांत नाना रितीची चिंतनां घेवन नाना रितीची सोलवणी घेवन विविध रितीचे खंत बेजाराय घेवन ह्या पुणशताक आमी आयल्या कित्याक असले कश्ट असले निरासपण आमच्या जिवितांत जायते आसा कितें हात घालता खंयच्या कामाक हात घालता ते पण ताक पावना कितें आमी मागता तें आमकां मेळना बोरवेल काडलें उदक मेळना आमी एक बिझनेस आरंभ केलें तातूंत आमकां सुलवणी लाभता म्हज्या दुवेक म्हज्या पुताक एक सैरीक सोदून सोदून म्हाका पुरो जालें म्हज्या भुरग्यांक एक काम मेळचें बरें काम मेळचें म्हणून आमी मागून आसा जाल्यारय आमच्या भुरग्यांक काम मेळना कसले रितीचे खंत बेजारायन हांव आनी तुमी जिवन आसा न्ही केवळ कुटुंबा जिवितांत एक ह्या जागसावनी म्हज्या जिवितांत नाना रितीचे निरासपण हांवें अनुभव करून आसा आनी ह्या सगळ्या निरासपणांत असल्या जिविताच्या पैनांत म्हाका कोण सांगात दिता आमची कुटुंबगी आमची मोगाचे मनशांगी आमचे इश्ट मंत्रगी कोण आमकां सांगात दिता मोगाचे न्हू आमकां सांगात दिवचो जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र जेजू क्रिस्त मात्र पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार असली भेट जेजून तांच्या जिवितांत गेल्ली वा असल्या भेटे मुखांतर तांचे सगळे जिवीतच परिवर्तनाचे जावंक पावलेली गणितां पवित्र पुस्तकांत आमकां जायती मेळटात मासली पागून आसलो तो पेद्रू जेजून ताका आपण दिले ये म्हज्या फाटल्यान मनशांचे पागी हांव तुका करता आनी जेजून ताका मनशाचे पागी केलें तो मातेव सुंका गाट्यार बसून पयशे मेजतालो चिल्लर आनी जेजून ताका सांगले ये म्हज्या फाटल्यान आनी मातेव उठलो फाटी आयलो आनी अमरिफात आमकां वांजेल मेळ्ळो सुवार्ता मेळ्ळी मातेवाची सुवार्ता आनी कितली गडिता त्या बाय कडेन जो सवंजला अध्याय 4 थोड्या दिसा आदी आमी तो नियाळ केल्लो ती समारियाची स्त्री सगळे खोटेपणांत जिवन आसलेली ती स्त्री तिने करिनातली पातखानांत असल्या पातकीपणांत जिवन आसलेली ती स्त्री त्या दनपाराच्या वेळार जेजू ते एक भेट तिका जाता आनी ह्या एका भेटे मुखांत सगळे तिचे जिवीतच एका रितीचे परिवर्तनाचे जावंक पावता ते 10 जण कोडकार मार्काच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळचे ते 10 जण कोडकार थंयसर आसले सोलोन येताले आनी जेजू तावन येता तेणे तावन येता आसतना बोब मारता दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर आमची काकुळट कर आमकां नितळ कर आनी जेजू सांगता वसा तुमकां दाखय ह्या जगाक आनी वाटेर नितळ येता ते नितळ जातात जेजूक भेटिल्ल्याचो परिणाम मोगाच्या इश्टानो जायते उल्लेख आनी आमी करयेत आनी आमी सोदयेत पवित्र पुस्तकांत पूण आज आमकां जेजू कितें सांगोंक आशेता आज जेजू म्हाका आनी तुका तीच भेट दिवंक आशेता तोच अनुभव आज म्हाका आनी तुका जेजू दिवंक आशेता ह्या भेटे मुखांतर म्हजे कुरीस कांय उणें जावचें नात ह्या भेटे मुखांतर म्हजी पिडा शिडा म्हाका सोंड जावची ना ह्या भेटे मुखांतर म्हज्या मोतीन तासचे सर रितीचे विराराय म्हाका सोंड पयस वेची ना म्हजें सगळें जिवीत कम्फर्टेबल बेड ऑफ रोजस जावचें ना पूण ह्या संवसारांत असल्या रितीच्या अडचणेंत हांव जियेतना ते सोसून व्हरूंक करपा म्हाका मेळटली असल्या रितीच्या अडचणेंत कश्टांत हांव जियेतना जेजूची एक भेट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत थोडो बरोसो दिवंक शकतली असली भेट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत निराशपणांत आशिल्ल्या म्हाका बरोसो व्यक्ती करूंक शकतली असली भेट आयच्या दिसा जेजून आमकां दिवची म्हज्या जिवितांत इल्लो तरी तोंडार हांसो हाडूंक शकतली म्हजें जिवीत कितेंच ना पडून तो सोंग ना आनी हांव मरता म्हणून चिंतून आसच्या मनशांक असली एक भेट आनी हांव जियेतां म्हाकाय एक जिवीत आसा म्हणलें उतरां सांगूंक शकतली देखून मोगाच्या इश्टानो एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया ना तर सुम्यातय आमची दिश्ट आमी कसोवया त्या एम्माउसाच्या वाटेर सोलून आसलेल्या शिसांबरी आमचें जिवीत निरासपणाचें जालां आमची तोंडां बावलेलीं आसात आमचें जिवीत कश्टांचें जालां मोगळा जेजू ह्या घडये तुका भेटोवंक आमी आशेता त्या शिसांक तुवें नवो बरोसो दिल्ले परी आज तसो बरोसो सोम्या म्हाकाय तूं फावो कर वय
हांवें निराशपणांत आसा, हांवें बेजारांत आसा, हांवें दुखींत आसा, म्हज्या मुखामळांत हांसोनात, म्हज्या जिवितांत दादोसकाय ना, नाना रितीच्या अडचणेंत कश्टांत पिडेंत हांव आसा सोमिया. पूण ह्या घडयेक हांव तुका भेटोवंक आयलां सोमिया. वय तुजें हसरपण म्हाका दी, तुजो सुशेग म्हाका दी, तुजो संतोष म्हाका दी आनी अमरिपात उल्हासाचे व्यक्ती म्हाका कर, दादोसकायन भरलेलो व्यक्ती म्हाका कर. हांव आशेता तो संतोष समाधान तूं म्हाका दी म्हणून ह्या घडये सोमिया तुजे लागीं हांव परतून मागता. निराशेच्या आकांताच्या काळात आश्रोत्या कुर्सामुळा ये सोनिया सोनिया ये सोनिया सोनिया निराशेच्या वेळा आकांताच्या काळात आश्रोत्या कुर्सामुळा ये सोनिया सोनिया ये सोनिया सोनिया निराशे हमका बहुताना जिणयेची वाटे कष्टाताना सारक्या वाटेन चलय आमकां मेटा सुखम घुसपडटाना ये सोनिया ये सोनिया जिणयेची भोगताना संकोची वाटे कष्टाताना सारक्या वाटेन चलय आमकां मेटा सुखम घुसपडटाना ये सोनिया ये सोनिया. सर्व आम्ही दिबी घालया. मोगाच्या इश्टानो हे घडये या पवित्र वेळार आमच्या मागण्याक कान दिवच्या देवा ते आमकां आयकोवच्या त्या जिसू ते आमच्या कळसा मनात हांव आमच्या इराद्या खातीर मागोवंक आमी मुखार सरया. पूण तळार नाना रितीची कंत बेजाराय घेवन विनवण्यो घेवन आकांत घेवन पिडाशिडा घेवन आमी आयल्या. वय आमचो देव आमकां आयकोवचो, आमचो देव आमकां सांगात दिवचो. तो जावन आसा इम्मॅन्युएल, आमचे सांगाता रावचो देव, आमकां समजोवचो देव, आमकां बुजोवचो देव तो. आनी तोच जेजू ह्या घडये आमचे समोर ह्या उंड्यार बी आसा. आमच्या कळसा मनांत जायती तेसांव आसात, इरादे आसात, कंत बेजाराय आसात. सगळे ह्या घडये सोम्याक आमी समर्पण करचे प्रयत्न करया. विविध इराद्या खातीर आमी मागता आसतना आमचे इरादे सांगता सोम्याक बावटतान आनी कलतेपणान आमी भेटोवन दिवया. उगडास काडया आमी आमच्या कुटुंबाचो. हे वरस कुटुंबाचे वरस जावन आमच्या दिवसेजींत आमी आचरण करून आसा. कुटुंबाचो महत्व आमी हर एकली समजता मोगाच्यान. आमचे कुटुंब आमकां मोगाचें अभिमानाचें आमचें व्यक्तित्व रुपीत करचें शाळ जावन आसा आमचें कुटुंब. आनी ह्या घडये आमची वैयक्तीक कुटुंबां सोम्या मुखार आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांत घडमनासर शांत समाधान संतोष दादोसकाय मोग संगतपणी सगळें फावो केल्ल्या जिसूक आमी अर्गां दिता आसतना जर आमच्या कुटुंबांत कांय उणेपण आसा, कश्ट आसात, ना समाधान आसा, सुलवणी आसा, एकामेकांत बेजाराय आसा, मुसर द्वेशाची चिंतना आसात, ना बक्षाणे वा फारीकपणाची चिंतना आसात,
तर सम्याक आमी भेटोवन दिवया आमची कुटुंबां. सम्या असल्या उणेपणांत नाना रितीच्या सुखीत आमकां तूं सांबाळून व्हर सम्या. आमची कुटुंबां मोगाची, समाधानाची, संतोषाची पिडारां कर. आमच्या कुटुंबांत तूं ये. आमची कुटुंबां सदांच तुज्या कुटुंबा बरी भाग्यवंत कर म्हणून आमी मागता. सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व सका सर्वदारा आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर ह्या घडये आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळां सम्यान आमकां दिल्ली वर्ती खाणीक आमच्या लग्ना जिविता सफळ जावन सम्यान आमकां भुरग्यां बाळांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर सम्या आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या भुरग्यां बाळांत येदोळ मनासर तुवें मोग दाखयलाय. तांच्या शिकपांत तुवें तांकां संगात दिलाय. शिकूना बरी ती जिवीत तांचे तुवें केलाय. तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत परिणाम तूं सांगात दिताय. मोगळाची तुका जावं वर्गा. ह्या घडी आमच्या भुरग्यांक तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना तांच्या विविध गरजां खातीर ह्या घडये सम्या बावडटा तुजे लागीं आमी मागता. तांचे शिकपा जिवीत तें तूं बरें कर. बरें शिकप तांणी सोडूंक बरें फुडाराचे वाटेन तांणी मेटाकडून सम्या तांकां आशिर्वाद दी. कामाच्या सुज्ञेर आसात ह्या सर्व आमच्या भुरग्या बाळांक युवा जनांक सम्या बऱ्या कामाचे देणे तूं फावो कर. ह्या मरिफात ताच्या जिवितांत एक शेवट तूं फावो कर. नाना रितीच्या व्यासनाक बली जाल्ल्या विविध रितीच्या पाड संगतीक व्यासनात हांव बली जाल्ल्या सर्व युवा जनांक सम्या तुझे स्पर्श दोते. ह्या व्यासनात आनी भायर येवंक आनी तांच्या जिवितांत करोनी संतोष तुझे तें आसा म्हणलें सत्य आनी पाळकून तूं तांकां आशिर्वादीत कर. मोगळा जेसू ह्या भुरग्या बाळांक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व सका सर्वदारा मोगळा जेसू आमची पिडा शिडा ह्या घडये तुका समर्पण आमी करता. बऱ्या भलायकेचे देणे तुवें आमकां फावो केल्ली सम्या. पूण जाल्यार ह्या घडये जायतीं जाणां आमी नाना रितीच्या पिडेन कश्टांत आमी आसा. दिसपट्टे वखद खावन आसा जाल्यार ही पिडा गूण जायना सम्या. नाना रितीच्या दुखींत आमी आसा. कितले प्रयत्न केल्यार आमची दूख उणी जाता. मोगळा जेसू पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता ज्या पिडेस्तांक तुजे सरशितांनी हाडली लोकांनी हाडली वा तीं जावन आयली तांकां सर्वांक तुवें तुजें स्पर्श दिले. तांकां तुवें आपडलें गूण केलें. नवो संतोष दादोसगाय दिली सम्या. ह्या घडये हांगासर आमचे समोर आसच्या सर्व पिडेस्तांक सम्या तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. तो सुशेग तांकां तूं फावो कर. ती पिडा सिडा सोसून व्हरच्याक आत्मीक घटायेन तांकां बरें आनी विशेश करून तुजी खुशी वयतर तांकां गूण कर सम्या. आनी अमरिफात तुजी वडविकाय तांचे देख दाखय म्हणून ह्या घडये तुजे लागीं परतून आमी मागता. गूण कर जेजू गूण कर जेजू तुझ्या स्पर्शन गूण कर जेजू. आपड जेजू तुझ्या स्पर्शन आपड जेजू. मागता सम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कश्टां खातीर
नाना रितीच्या ल्हान कश्टांनी अडचणेंत आमी सांपडून आसा. जावं पुरो ती आर्थीक रितीची अडचण आसूंक पुरो, रिणाचे समस्या आसूंक पुरो, आमच्या दिसपट्ट जिवितांत जावं पुरो आमच्या कामांतय नाना रितीच्या संगतींनी सोमिया आमी कश्टून आसा. आनी ह्या घडये सोमिया आमचे कश्ट आमचे वजें तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता. आनी सोमिया आमकां हर एकल्यांक तो पळयताय, आमचें जिवीत तूं जाणाय. आनी घडये तुजे लागीं आमी मागता सोमिया, बसल्या ल्हान व्हड अडचणेंत हांव आमकां तूं निवार. तुवें सांगलाय जो कोण ताचो कुरीस काण घेवन म्हज्या फाटल्यान येवन ताणें म्हजो शीस जावंक जायना. सोमिया आमी तुजी शीस जाता, पण हे ल्हान व्हड कुरीस आमच्या जिवितांत आमी मोगान स्विकार करूंक, ताचे बंदा पडून अडचण अशें बगार ते कुरीस मोगान स्विकार करन, ते कश्ट मोगान स्विकार करन, ते सुसून उरची कुमोग आदार करपा सोमिया ह्या घडये आम्हा सोमेस दी तूं वत म्हूण आमी परतून मागता. कुटुंब संबंधामध्ये जायते रितीच्या समस्यांनी मी उलवून आसा. कुटुंबाचे वरस आमी आचरण करता आसतना मंगळा जेजू ल्हान व्हड कारणाक लागून विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या सर्व कुटुंबाक सोमिया तूं सांगता हाड. कुटाम देवाचे देणे तुझे योजन म्हणलें तांणी समजूंक तांकां मती कुस वाडटी. ल्हान ल्हान कारणां खातीर वेगळे जावन आसच्या सर्व जोड्यांक सोमिया तूं सांगता हाड. ल्हान ल्हान कारणां खातीर विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या विच्छेदन घेवंक चिंता पाठोवच्या सर्व कुटुंबाक सोमिया तूं सांगता हाड. कुटुंबा जिवितांत ल्हान ल्हान रितींनी कश्टून आसच्या सर्व जोड्यांक सोमिया तुज्या पांयतळी समर्पण करता. विशेष करून भुरग्या बाळांचे देणे आशेवच्या जोड्याक सोमिया तुज्या पांयतळे आमी समर्पण करता. माझ्या जिवितांत ते आशेतात तो संतोष दादोसकाय तांकां तूं दी. विच्छेदनाक वळख जाल्ल्या सर्व जोड्यांक संगताच्या मुखांत तुज्या योजनाक तांणी खालतेवान घालूंक सोमिया तूं तांकां आशिर्वादीत कर. भुरग्या बाळांचे देणे आशेवच्या सर्व जोड्याक सोमिया भुरग्या बाळांचे देणे तो लाभय आनी सांगतास सर्व कुटुंबाक तुज्या बलिश्ट कृपेन तूं सांगता दवर म्हूण हांव ह्या घडये मागता. जोडिया मागे आम्ही आमच्या वैयक्तिक गरजां खातीर नाना रितीच्या समस्यांनी आम्ही रडून आसा. मुगळा जेजू घसर दिव्यांनी पडोवन सोमिया तुजी परसा तुजे लागीं मागून आसा. तुजे काळीज ते वर्ते बिरमोतेन भरलेले म्हण आमी जाणाव सोमिया. कळटेपणाच्या मागण्याक बवट्टाच्या मागण्याक तूं सदांच काण दिताय सोमिया. तूं आमचो देव ती इमॅन्युएल मनशा सांगता रावंक आयिल्लो देव तो, मनशा सांगता रावल्लो देव तो, दुखां बसयल्लो देव तो, उजवण दिल्लो जेजू तो, मोगान आमकां बरयल्लो जेजू तो, बक्षाणे दिल्लो जेजू तो सोमिया.
पिस तुझी परजा ह्या घडये दिव्यांनी पडून कलतेपणान बवाडतान नाना रितीच्यो गरजो तुझे मुखार उसारून आसा सोम्या या सर्व गरजो तुझे मुखार मी समर्पण करून आसा दी सोम्या तुझी काकूळ दी सोम्या तुझे आदार दी सोम्या तुझो मोग तुझी कृपा देणी जंय आमी वेतांव जंय आमी आसा या सर्व गांवांनी सर्व जाग्यार सोम्या तुझे हसरपण आमकां तूं दी तुझी बेसांव आमकां तूं दी आमचे कश्ट आमचे दूख आमची बेजाराय कंत आटे विटे सगळे सोम्या तूं पयस कर ना तर ते सोसून व्हरूंक तुजी कृपा देणी आमकां सदांच हांगासर सोमेस्ताक तुजी बेसांव वा तूं ह्या घडये फावो कर म्हूण आमी मागता
हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना Alleluia, Cristo nato जीवन झाला आणि केलीस मोळा सोना. Alleluia, Alleluia, Cristo nato जीवन झाला आणि केलीस मोळा सोना. पास्काचे सकाळी शिलालो तुले तेवेणी Gospodlo सूर्य उदेलो जेजू पुनः जीवन झालो तुमचा प्रकाश संपलो. Alleluia, Alleluia, ख्रिस्तानांतो जीवन झाला आणि केलीस मोळा सोना. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सांसू सेवाचा मुखांतर देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडून ताका अर्गां दिवंक आनी सांगतास आमच्या गरजां खातीर मागूंक ह्या पुंतळार आमी सांगतास संपल्या. आयच्या सुवार्तेंत जेजू तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर आपल्या शिष्यांक दिश्टीक पडचें घडीत आयकूंक मेळटा. निरासपणान भरलेले सगळे मुग्दल्ले म्हणल्या चिंतपण आशिल्ल्या शिष्यांक जिवांत जेजू नवो भरवोसो दिता. आमच्या जिवितांत असल्या निरासपणाच्या वाटेंत आमी समकतानाय तसो जेजू आमकां देर दिता संगात दिता म्हणलें सत ह्या गणिता मुखांतर आमी समजूंक शकता. हे मिसाचें बलिदान आम्हा सोमेस्तांक आमच्या जिवितांत त्याच जेजूचें हसरपण आमी बगच्याक आनी निरासपणाच्या वाटेंत तावन भरवशाच्या वाटेन आमी चलच्याक आदाराचें जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. हे मीस देवाक मानतात असलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाची तूक आमी दर सुम्यालाचे बक्षाने मागया. पातकाची तूक धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. त्या पासून भगवान सदांच संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो.
प्रार्थया सूर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा मनशाक बक्षण दिवन परतून तांकां तुज्या वेंगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी जिवानपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. या कराराचो पास्क परबेन संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हे तुज्या मोगाच्या दिन आमी बावाडटान वळखता आनी भक्तीन संभ्रमता. तेन्स आमच्या जिणयेचे नवे सालीन परगटूंक आमकां शुभाम करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. दोमताची कृत्या पुस्तकांतले वसाप. पेद्रो आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवालाचो कारभारी आनी सादुसेव तांचे सशी आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू ते मेल्ल्यांचे पुनर्जिवानपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागार पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात फालें जायसर बांदेन ते दवरले. तरी तांची शिकोवन आयकल्ले जायते जण सतमनोवंक लागले आनी दादल्याचो संख्यो चड उणे 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगाडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकवटाय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायपास, जुवांव आनी हालसेद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे सोमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रोक आनी जुवांवक सभेउजी निती सभेउजेर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयचे पुदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले? तेवळ पेद्रो पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी तुमची जर्ती करतात आनी तो कोणाचे पुदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे पुडचेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मरलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी तांचे पुदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयल्लो फातर तो, पूण आतां तो कोरोस जाला म्हणल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. दिन आसूया कित्याक तो बरो ताची विस्वासी दया ससनाक बळटा. तरी इस्रायल ताका वाकोणून म्हणून ताचो विस्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतले म्हणून ताचो विस्वासी मोग ससनाक बळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो जालो मुल्या फातर, बांदप्याचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. लाबय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचे जिवीत सोम्या खर सुखेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवे येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्परू देवूस आमचो उजवाड. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. उद्गार उबे रावया. सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जो प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेसू परतेन एक फावटी आपल्या शिसांत दिश्टीक पडलो. ते अशें घडलें. सिमो पेद्रो, जोवळो म्हणटा तो तोमास, गलिलियाच्या काना शाराचो नातनाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगात आसले. सिमो पेद्रोन तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वेता. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगात येता. अशें ते भायर सरून ते दोनीर चडले, पूण ते राती ताका कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडली गी म्हणून ताचे लागीं विचारी लागलो. कांयच ना म्हूण तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या बागलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हणटस ताणें जाळ उडयलें. तवळ इतली मासली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रोन सोमया लागीं म्हळें, सोमी सुतो. तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रोन आयकताच मासली पाकतना काडून दवरिल्लें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेलें जाळ वडीत दोणीचेर पाटी आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले, चडने 200 हाती भर जायत. तडीर देवन तास थंय ताणें इंगल्याचो उजो आनी त्या उचार मासली देखली आनी थंय उंडय आसलो. जेजून ताका म्हळें, तुमी आतां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रो दोनीर सोडून जाळ तडीक ओडनान नायलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153. इतली मासली आसून जाळ पिंजूंक नातलें. जेजून ताका सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हूण ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी दैर पावलें ना. तो सोमीस म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो, उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो, तेच परी मासली दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांत दिश्टीक पडलेलो हे तिसरे फावटी. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजून तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर शिसांक दिश्टीक पडलेलें गडीत आमी आयकलें. हर एक सुवार्थेगार जेजूच्या दिश्टीक पडण्याची दोन गडितां आमचे मुखार दवरतात, मातेव आनी लूक सुवार्थेगार. पूण मार्क जेजूच्या दिश्टीक पडण्याची गडितां ताच्या सुवार्थेंत दवरिना. जो हांव एक मेट मुखार वेता आनी 4 फावटी वा 4 जाग्यांनी जेजूच्या दिश्टीक पडण्याची गडितां आमचे मुखार दवरता. एक आयतारा फांत्यापरार मरयेक तो पयले फावटी दिश्टीक पडिल्लो. ताच्या उपरांत थोमास नातलेल्या वेळार, थोमास आसलेल्या वेळार आनी एक गडीत आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्लें तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर. कितें जाल्लें थंयसर आमी अर्ध्या वेळार नियाळ करता आसतना आमी समजले जेजूच्या कश्टा मरणाचो सगळो हप्तो जाल्लो शीस भियान आसले. आनी ह्या वेळार निमाणें आमकां आनी मुखार कितें जिवीत ना म्हणल्यार असले एका चिंतपाक सरी जावन तांच्या वावराक पाटी वेचे प्रयत्न ते करतात. आनी देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेल्यार पेद्रो सांगाता कोण सकड वावर करनासले ते सगळे पेद्रो सांगाता परत्यान त्याच वावराक पाटी वेचे प्रयत्न चलता. आनी सगळी रात तांणी मासली धरूंक प्रयत्न केल्यार कितेंच तांकां मेळ्ळा ना. आनी ह्या वेळार जिवांत जेजू तांकां आज्या पिरितीन मासली मेळचें एक गडीत आसा करचें प्रयत्न करता. हेंच गडीत आमकां जेजून जेन्ना सिमो पेद्रोक पाटलाव करूंक आपोवणे दिल्लो त्या वेळार अशेंच घडलें. तांणी सगळी रात मासली धरून गेल्यार कांय तांकां मेळ्ळो ना. पूण ह्या जेजूचें येणें जाता आसतना जेजून ताका तूं आतां जाळ उडय म्हणटा आसतना थंयसर ताका इतली मासली मेळिल्ली की म्हजे सरशिल्लो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस म्हूण ताणें बोब मारलें. आनी ह्या वेळार तूं मनशाक पाकतलोय म्हणल्या उतराकाल ताका जेजून म्हजे सांगाता ये म्हूण आपोवणें दिल्लें. आनी अशें पेद्रोन जेजूचो पाटलाव केल्लो. पूण निमाणें कितें जालें, सगळें संपदलें आनी मुखार कितेंच ना म्हणून परत ताचें जिवीत असल्या निरासपणांत आसता आसतना तस जिवांत जेजू एका आज्या पिरितीन ताका भेटता, परत मासली मेळाशें करता. आनी त्याच गडिता मुखांतर जे सिमो पेद्रो परत क्रिस्ताक वा जिवांत क्रिस्ताक साक्षावंक प्रयत्न मुखारसून व्हरता. मग इश्टानो कितें गडीत ह्या गडिता फाटल्यान कितें संदेश आमी नियाळ करयेत. मोठ्यान एक विशय आमी अशें समजोवयेत. संवसारांत 3 रितीचे क्रिस्तांव आसात खंय.
एक फोंडांतले क्रिस्तांव, एक करेजमाचे क्रिस्तांव आणि तिसरे पास्काचे क्रिस्तांव. कोण हे फोंडांतले क्रिस्तांव? संवसारांत जायते पळोवंक मेळटात. ह्या वर्गाच्या मनशांक कितें पडोवन वचोना. तांकां आदवेंता सकाळी एकत, क्रिस्मसा सकाळी एकत, करेज्म एक, पास्की एक, सादोकाळी पुरो एकत. तांच्या जिवितांत कितेंच बदलावान दिसून येना. तांचें जिवीत जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा म्हणल्यार उतराकाल त्याच रितीन तांचें जिवीत जिवन आसा. थंयसर नवें साव कितेंच दिसून येना. पास्क वा दुसरे वर्ग जावन आसा आमकां दिसून येवचे करेज्माचे क्रिस्तांव. कोण हे करेज्माचे क्रिस्तांव? करेज्माचे क्रिस्तांव ह्या 40 दिसान इल्ले चड दिसून येतात. तांच्या जिवितांत इल्ले मागणे चड जाता, कुर्सा वाटो चड जातात, आराधना चड जातात, पूण शेतांक भेट चड जाता, इल्ले व्यासनांतून पयस रावचे प्रयत्न चलता आनी आपूण इल्ले मनी बरेपण जाता म्हणून प्रयत्न करतात आनी निमाणे ह्या 40 दिसांचो महत्व जियेतात जाल्यार ते 40 दीस आखेर जाल्लेंत परत्यान पयल्या वर्गाच्या लोकां सांगता त्याच वर्गांत फोंडा भितर पडटात. तिसरो वर्ग जावन आसा आमकां पळोवंक मेळचो पास्काचो लोक वा पास्काचे क्रिस्तांव. कोण हे व्यक्ती? हे व्यक्ती ह्या 40 दीस उतरून एक मेट मुखार पावल्ले व्यक्ती. हे करेज्माचो काळ आर्केरकर एक मेट मुखार पास्का काळाक तांणी पांय दवरलेले व्यक्ती. ह्या हांच्या जिवितांत जे कितें तांणी एक आनी तिचो निर्धार घेतलो तो आखेर वा पास्काच्या दिसा आखेर जायना, बगार पास्काच्या दिसा तावन आनीक मुखारसून वेता. फोंडा भितर ते रावनात, फोंडा पाटी वेचे प्रयत्न ते करनात, बगार एका रितीन त्या पास्काचो संतोष नीज दादोसकाय फोंडा भायर आसा म्हणले योजन तांच्या मतीक येता, जळकता आनी ह्या मरिफात पास्काचो लोक जावचे प्रयत्न चालू जाता. पेद्रोच्या जिवितांत एका रितीन ताणें असलेंच प्रयत्न केल्लें. एका रितीन परत फोंडाक पाटी वेचें प्रयत्न, निर्फळ जिविताचें प्रयत्न मुखार करूंक सरलो तो व्यक्ती जिवांत जेजूक एका रितीन भेटता आसतना ताचें जिवीत न्हय फोंडा भितर बगार फोंडा भायर थंयसर त्या उजवाडांत आसा म्हणलें सत तो पारखिता. मगाच्या इश्टानो, करेज्माचो काळ आमी सोंपयला. पास्काच्या आठवड्यार आमी आसा. आमचे जिवीत जियोवचे प्रयत्न सुरू जाला. आमी खंयसर आसा? आमी फोंडा भायर त्या पेद्र बरी बावाटी जावंक आनी कितें आमी निश्चय घेतलो तेंचो मुखारसून वरच्या प्रयत्नार आसांगी ना पाटी फोंडाक आमी फाटीं गेल्या. जर फोंडाक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार जिवांत क्रिस्ताचो अनुभव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावचो ना. हे मिसाचें बलिदान आम्हा सोमेस्तांक पास्काचो लोक जावंक आनी जिवांत जेजूक साक्षांचें जिवीत जियोंक प्रेरण फाव करून दी. आमेन. भोगाच्या काळजासून वळणाच्या हातासून बापा तुझे समोर जीवन करतानी तो लोकांतो तारीचो थोडा भितर बापा वळणसो तुवेंच दिल्ली सर्व आमची सगळी जिणी आताच तो तास वेदना मुंड्या वायना सगळे हे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या मोगाचें आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नक्या भविसगळ्याच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेया. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजन कतकतीत मोगान भेटलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवाले. हे सुशेगून आमच्या काळसन वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसाव बारुया सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या असो. संतोष बरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजो जेवाजापासोत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आणि मागण्याच्या उसवडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगात सोडून कालतेपणाच्या आणि दुबरे काळीच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हे ताचे देखे बरेत परजळ जिवीत आमचे काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आणि त्याच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णन नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती सगळे रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तो पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीच्या वाण जाताच ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराची हे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आणि समेस्त मनशा पासून ते वारुपतले हे म्हज्या उगडासा करात. बवडत सुगट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आणि जिवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता. व जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुका अर्गां बलिदान भेटोवंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवंतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या आबा म्हणजे एका कोळकार तांकां तुज्या अस्तित्वा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फर जळीत म्हाका मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान चरमृत भगवान जुजे वाज आनी सर कळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखार आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं
त्याच जेसू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी फैभाव तुका सासनाच्या सासनाक सोम्यान आमकां मागोंक शिकयलां ते मागणे संगता भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतावन पिडेशिडेतावन कश्टान वारातावन आमा सुमेस्तांक तो राखून वर या जिवितांत समाधान संतोष दादोसकाय आमा सुमेस्तांक तू दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदराची सुक्रिस्ताची येणे भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय कित्याक स्वटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पण आमी सुमेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजे येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जीवन क्रिस्ताचे शांती समाधान सदांकाळ तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आमकां आपोवणें लाभलां आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका भावना पूण तुज्या उगडास म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची Thank you.
तुझे काम मुझे जाताय बाप मुझे गोदे होते तुझे संगिये तुमचे दिये सदा आमोर घ्या उत्रेत सोम्य हांस जगुगा मांसार तंसरा पोसताय म्हाका दुसरे कितें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका तूं जाय म्हाका प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, या बगे दिसा तुझ्या पोण्याक पळवून आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझे एकवटांत जिवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळी शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदुयेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैविक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां बावाडटान बरो अशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमच्या कुटुंबाचेर बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावून तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सांजुजे वजा थंय फातयणी दवरन मागिल्ले आमी जोडटल्या म्हणल्या फातयणेन तेर्स पवी सक्रामेंताच्या रादान मीस नोवेनांत भाग घेतिल्ल्या तुमच्या सर्व अत्रेक मागणी जुजा वजा मुखांतर देव फावो करतलो आनी फावो करून दी म्हणून आमी मागता. मोगाचें आयचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले जावन आसात बाप रोशन डिकुन्ना मंगळूरू DSCचो YCS डिरेक्टर. PUCच्या भुरग्यांक तांकां रुपीत करच्यांत सगळ्या DSCची जबाबदारी ताका दिला आनी पाद्र्याबान आमकां बऱ्या रितीर मागोवंक वाट दाखयला. तुमच्या भक्तीबरीत पवित्र आराधन मीस नियाळ आमकां जेजूक भेटोवंक वाट दाखयल्या. तुमचे सर्व भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आसतना जेजूक भेटल्लोय ती तृप्ती आमी हर एकल्यांनी मुखार वेता आसतना हें उडास करचें आसलें आमच्या जिवितान करूंक तुमी आमकां एका रितीर जागवण दिला, धैर्य दिला, वाट दाखयला. तुमी ह्या वाडोवन येवच्या भुरग्यां मदें करचें मिसांव सुफळ जावं दी म्हणून मागता आसतना बाप रोनी तशें म्हज्या नांवी जमल्ल्या सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्याबा तुमकां देव बरें करूं आनी तुमच्या मिसावांत देव तुमकां जैत दिवं दी. कुमसाराक संगातपण दिवचे फारंगी पेट कोवेंताचे पाद्र्या कापुचीन पाद्र्या फादर दिलराज तशें फादर मनोहर तांचे वडील तुमकां ह्या संदर्भी भक्तिकांच्या नांवी कुमसार जाल्ल्यांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. देखन बसया मोगाचनो ह्या दिसांनी हांगासर सबार तेसावां आनी सबार गरजेची तेसावां त्याक हर एका कुटुंबाक गरज अशें तांणी मागलां आनी हें सगळें एक्की सोडिनासतना
ल्हान तो व्हडलें कागाद पर्यंत म्हाका दिल्लें न्ही जुजेबाजाक दिल्लें आनी जुजेबाजा कळीत आसा ताचेर फातयेन लागशिल्ल्यांनी पयशिल्ल्यांनी ह्या टप्पला मुखांत्र पोस्टा मुखांत्र धाडिल्लीं आसात देखून ही सकड जुजेबाजाच्या पांयांतळी भेटोवन तांच्या भावार्थाक सरी जाल्लें इनाम देवा तावन तो फावो करता म्हणल्यार त्या विश्वासान हें सगळें ताका हांव भेटोवन दितां मोगाचें न्हू जुजेबाजाच्या पुणतळार जायतें बरेंपण घडटा फातयेन विश्वासान मागतना आश्चर्यां घडटात आनी हांगासर टीव्हीर घालून संवसारार कळीत करूंक म्हाका खुशी ना कित्याक जुजेबाजाच्या थळार आयिल्ल्या ताणें तें जोडलें जाल्यार हांव चिंता तेंच ताणें भोगचें आनी आज सकाळ एकलो धांवून म्हणलो फादर हांवें बोरवेलाक बांय खोडली आमच्या जाग्यार उदक ना पूण जुजेबाजाचें उदक घालून हांवें बांय खोडली 85 आनी 90 590 फिटा भितर बरें उदक मेळ्ळें हें कसरियेंच फादर तुमी सांगा जय देखून आनी जायतें असलीं घडितां घडोवन आसात थोड्यांनी फोनार सांगचें देखून हांवें म्हणचें जुजेबाजा लागीं येवन तूं सांग कित्याक जुजेबाजा लागीं तुमी मागल्लें आनी जुजेबाजान तुमकां दिला तो उपकार ताचे लागीं येवन कित्याक जेजूनी कोडकारांक बरें केल्लें एकल्यान उपकार बावडता आसतना जेजून म्हणलें एकलो तुगी उरले 9 जाण खंय गेले जुजेबाजाच्या थळार येता हांव मागता हांव तें जावं पुरो बोरवेलांत उदक जावं पुरो बरी सैरीक जावं पुरो भुरग्याचे देणे जावं पुरो परिक्षेन जैत मेळ्ळे तक्षणां विसरोवचें न्ही येवन हात जोडून जुजेबाजा तुज्या मुखांतर मागल्लें तुवें दिलाय म्हणून आमी वळखून घेता जाल्यार तेंच आमकां एका रितीचें बेसांव जावन बदलाता आनी हांगासर अर्गां जावन आयिल्लीं आसात एकलोचो बाळटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां पाठयल्यात फर्स्ट PUCंत परिक्षेच्या पयलें हांवें येवन मागल्लें आनी म्हाका बरें मार्क्स मेळिल्ल्याक अर्गां फर्स्ट PUCंत पास जाल्ल्याक त्या भुरग्यान अर्गां दिल्यात ताका पास जावचें धैर्य नातिल्लें पूण थंयसर मागोवन गेल्लो आनी थंयसर ताणें घाला हांव मागोवन गेल्ल्यान हांव पास जाला कांय तरी येनातलो जाल्यार पास जायनातलो कोण ना पूण पळया थंयसर एक फातयेणी ह्या भुरग्यांची मागोवन गेल्ल्यान हांव पास जाला म्हणल्यार थोड्या फावटी आमचें शिकापी तितलेंच रावता शिकपाची जाणवाय पूण हांगासर ताचे भावार्थाचेर होंदून आसा अर्द्या रावल्लें घरचें काम सुरू करूंक फावो केल्ल्याक अर्गां पाठयल्यान सेकंड PUC परिक्षा बऱ्यान बरोवंक आदार मागुल्लो भिरांत आसली आनी हें सगळें सोडून परिक्षे बऱ्यान बरोवंक म्हाका आदार दिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यान ते सवा 15 वर्सांतून आसली तकली फटाफट गूण जावंक मागता जाग्याचे सर्वे बऱ्यान जावन जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक मागला घर बांदून आसल्यांक तें काम पंथाक पावोवच्याक आदार मेळोवंक IELT एग्जाम पास जावन UK वचोंक फावो जावच्याक जर्मन भास शिकून पास जावंक मागला भायल्या आमची विजा मेळोवंक तशें काम जावंक मागला पांयांची गांठी दूख गूण जावंक एका भुरग्याची TB पिडा गूण जावंक मागतात आंगाची एलर्जी गूण जावंक मागला हुलोप उणें जावंक बरें काम मेळोवंक मस्त जाणांनी मागला शिकोवंक बरी मोत परिक्षेन बरें कन्न बरोवंक मोतीक उजवाड मेळच्याक मागला धावेची परिक्षा बरी कन्न बरोवन बरें मार्क्स मेळोवंक जुलेटान काजार जावंक मोन करच्याक आवय फाटल्या सबार तेंपातावन मागोवन आसा बोरवेल काडूंक आसा बरें उदक मेळोवंक मागतात 3.5 वर्साचें भुरगें रिवा किडनी समस्या आसात BP चडटा वाडोवन येताना समाज जाता म्हणून डाक्टरान सांगला आनी ह्या भुरग्यान बरी भलायकी बेगीनच ताका मेळच्याक आवय परतून मागता बरें सरकारी काम मेळोवंक UK कामांची विजा येवंक कुटुंबांची मागतात कुटुंबांच्या संद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक बँकाचे लोन बेगीन क्लियर जावंक मागतात तेगांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक मागला वासुदेव आचार्य ताका आसलें गँग्रीन जावन तो कश्टाता ताका बरी भलायकी मेळोवंक मागला फिट्स पिडा बेगीनच उणी जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक बऱ्या सैरिके खातीर सबारांनी मागला बिझनेसाक घाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक घरची मागतात कुटुंबांतल्या कश्टांतावन सुटका मेळोवंक मागला जाग्या खातीर कुटुंबांची घरां रावंक सोडिनासता कस दिवन आसली आतां कोर्टांत केस घाल्या तांच्या हातांतावन सुटका मेळोवंक त्या कुटुंबांची मागतात CA इंटर्न एग्जाम पास जावंक मागला भुरग्याचें देणें फावो जावंक चौगांनी मागला बँकांत दवरिल्लें भांगार सोडोवंक फावो जावच्याक
बरी भलायकी शांत समाधान मेळोवंक मागतात लॉनांक अर्जी घाल्ली तें वेगळी सँक्शन जावंक जाग्याचें रेकॉर्ड नांवार जावंक घर बांदूंक आदार मेळोवंक मागतात गांठी दूख गांठी सूज बावळो दूख पाय दूख तकली फडाफड आंगाची एलर्जी गूण जावंक एप्रिलांत जावंक अशें रोसाचें काजाराचें कार्य आडखळ नासता बऱ्यान जावंक मागला जागो घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक दादल्याक पुताक आमाल पियोवणे तावन सुटका मेळोवंक चौगांनी मागला काजार जावन 12 वर्सां जाल्लें जोडे भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसात जिबेर पडिल्ले फोड गूण जावंक काडूंक आसच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक रातीक बरी न्हीद पडोवंक एकल्याचे PCOD प्रॉब्लम उणें जावंक मागला 8 म्हयने तावन पिरियड्स जायनातल्या एकल्याक सारकें जावंक मागता सोरिल्लें भांगार फाटीं मेळोवंक मागला OET एग्जामांत जैत मेळोवंक आस्पत्रेंत आसच्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक डायलिसीस तावन सुटका मेळोवंक पायल्स पिडे तावन गूण जावंक हातार आशिल्लें खेडू वचूंक घरचीं मागोन आसात उपद्र दिवन आशिल्ल्या कुटुंबांच्या संद्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक त्या घरचीं मागतात शुगर BP टेन्शनांतान गूण जावंक एकल्याच्या आंगार आसचीं खतां संपूर्ण गूण जावंक फिनलँडाची मांडावळ जावन आसात हें सगळें प्रोसेस बेगीनत जावंक एका कुटुंबांची मागतात कॅनडांत आशिल्ल्या एका कुटुंबांक बरें कामां मेळोवंक मागोन आसात उस्मडीची TB कॅन्सराच्या पिडेतावन गूण जावच्याक ह्या सर्व तेसावां सवय आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर आनी हप्त्या मदें हांगासर भेट दिवच्या सर्व बरें आशेन येवच्या पिडेस्तां खातीर कुटुंबांत घरांत वैयक्तीक जिवितांत काम करच्या सुवातांनी परगांवांत ह्या घरांत जें कितें संकट आशेवन आसा तें सगळें जुजवाजाच्या पांयां तळी आमी दवरया आनी आमी एकामेका खातीर मागता आसतना आमी मागलें जुजवाज देवा तावन आमकां खंडीत फावो करता म्हणलो विश्वास आमी धरया कित्याक जुजवाजान दिंबी घाल मागलें खडाप उक्तें जावन बुराक जावन थंयसर उदक उसळ्ळें तर म्हज्या दिंबयेर ती सकत आसा आनी ही सकत हांगासर आसच्या हर एकल्याक बरेंपण जावं दी म्हणून आमी दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायक नमान मरी एकानंद बापा एकामेका खातीर आमी भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान नमान मरिये कृपेन भरलेले समतुजे संगता स्त्रिया आनी सेवी फळ जगुशीचे जेसू भगवते मरिये देवासुमये हम पाप्या काते विनंती कर हाताने आमच्या मनाच्या कन्या महिमा बापा गणी पुता गणी पवित्रज्ञ दसो आणि सदा सर्वदा आमेन Sumia kakultam cikar, Krista kakultam cikar, Krista aikam kam, Krista dain aikam kam, Sergincha deva bapa, deva puta samsaracha taroka, deva putat miyam, Santissima tindra diya kus deva, Goincha benavliyant zanmalya sanzu devas bapa, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळे गायची जिनी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या केनरांत पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या काथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक बसून नास जावन बेच्या कथोलिक भावार्थ जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोणताच्या भक्तिवन आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांत बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा कश्टांत समजलेल्यांच्या गरजांत पावण तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भावार्थ दवन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अणमार धैर्यान सोंसिल्ल्या सांजुजे वास बापा
विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्यास बसत देवा लागीं विनंती करच्या सांजचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसारिल्ल्या सांजचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले सांजचे ये सांजचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सगळीं देवाची बेसावां आमकां वांडीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांगत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुदान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजचे वास देवाच्या मोगान तुजे गाळीस पेटतलें तुजे चिमयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकांक वांडच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या चिनयेची वाट सोगडायल्या सरशी तूं धांवून येयली ताका जिविताचे उतर परगट कर साक्रमेंट घेवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका परासन जाली म्हणना खरंच म्हणत तुवें लेखली नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी केल्ल्यात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां अभ्यास कर पेल्याच्या पाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजचे वास दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत कश्टाल्यांचो विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलय तांची दुकान तुवें पुसली तांच्या चिनयेन नवो परवसो हाडलय जेजूच्या ल्हान भावनाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना मेळ्ळी तुजे जिणी मरी पाशी केलाय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ पिळे आसता आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजचे वास ह्या संवसारी देवाचे हातीर तूं जावन आसलय देवाची विशेष मजत तुजे सगळें आसली आनी संसारान देवाचो आदार म्हणा केलोय आज सरकारान देवा सगळीं तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत कश्ट दुख पिडा आनी सराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या बसो देवा लागीं माग या घडये आमच्या गरजांचो देवा लागीं विनंती कर मौनपणे आमच्या गरजो सांजचे वाज मुखांतर देवाक आमी समर्पया देवाच्या मुखार विंगीता पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर्पसतान आमकां राखून व्हर बावाट्या काडव्याच्या संख्येक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेर चलोंक मरियमाच्या कोपान आमकां जबाबदार दी अशें आमच्या पयल्या उपरांत तुज्या सगळ्या देवाच्या आमेन सोम्याचे नवी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिणी आनी मरण्यान जायती आजाप करून ती सुमोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली तुज्या विनवणेन आमचो बोवाट वाडय आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक नेत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसरल्यो आनी उसरनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वैतरी उपकार आमकां फावो करून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेशिरेंतली आनी सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवंक तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेच्या मनशा जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो आमेन सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून सस्नाक संतोष भोगूंक पावो आनी तेस सोडून दरा देवा आसो बापा आसो पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसूं आमेन
बघिवन कुसचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.